प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज जावन आसा मंगळार आनी आमचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 16वी चीट 5 ते 11 पर्यंत. आनी आयज जेजू आमकां पवित्र आत्म्या वयर शिकोवन दिता. आमी जाणो की जेजून शिसांक मरच्या पयलीं ताका सांगलेलें, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच एकसुरे सोडचो ना तुमकां, पूण हांव तुमकां बापा कडेन वेतकूच पवित्र आत्म्याक धाडटलो. आनी खरेंच जें जेजून म्हणलें तशेंच ताणें केलें. तो गेल्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. पूण ह्या वेळार आयच्या शिवर्तमानान जेजू केन्ना ही वस्तू उलयता, जेन्ना तो खुर्सार मरपाक ताचो वेळ पावला आनी तो इतलो शिसा वयर चिंता, तांचें बरें चिंता. तो जाणो ते एकदम उदासी आहात म्हणून, आनी तो मरतकूच तो जाणो की ताका सगळें तांचें सगळें जिवितांचें सगळें हें जातलें, म्हणजे निसोडतोण जातलें, कित्याक ते समजतले की सगळें काबार जालें म्हणून. पूण पळय आमचो जेजू कितलो मोगाळ. तो आपलें सोडून शिसा वयर चोडकून चिंता आनी तो म्हणटा तांकां की पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमकां सगळी जी शिकवण हांवें दिल्या ती तुमच्या मनान तुमकां पोत्तून ती सजमून दितलो. आनी हांवें तुमकां जें शिकयलां तें तुमकां बरे भाशेन समजतलें, कित्याक पवित्र आत्मो तुमकां ही शिकवण दितलो. आनी आयच्या शिवर्तमानान 8वी ओळ जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तो आमकां पातका वयर आमकां तो सजमणी दितलो. पातक म्हणजे कितें? आनी भाव भयणीनो, आमी सजमता आमच्या जिवितांत. पातक म्हणजे कितें? आमी कोणाक गाळयो मारल्यो, कितें चोरलें, कितें वायट उलयलें, कितें वायट कोन्यो केल्यो, वय तें पातकूच. पूण देवाच्या फुड्यान पातक म्हणजे कितें? जेन्ना आमी सजमता की जेजू खुर्सार आमच्या सगळ्या पातका पासून मेलो, आतां आमकां कसलींच पातकां आमच्या देवा फुड्यान ना. आमचो देव आमची पातकां विसरता, ताका आमची पातकां दिसनात. आतां जी पातकां आमी केल्यान पयलीं, आयज केल्यान आनी करपाची आहा, ती सगळीं पातकां जेजून खुर्सार आपले कुडेन घेवन सगळीं ती पातकां आमकां पातकांतलीं पयस केल्यान. आनी आजुनूय आमी पातकां कोत्ता. म्हणजे कितें? जेजून आमच्या पातका पासत, सगळ्या पातका पासत ताणें आपल्या खुर्सार ताणें तें सोंपवलें. म्हणजे कितें? सगळीं जी पातकां आमी करूंक पावल्या कोत्तेल्या, जो लोक आजुनूय जल्मोंक ना ती पातकां कोत्तेल्यात, ती पातकां जेजून आपले कुडेन घेवन ती सगळीं पातकां ताणें आमकां त्या पातकांतलीं आमकां निबारल्यान. म्हणटच आयज आमकां कितें करपाची गरज? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार दवरता, तेन्ना सुर्गीचो बाप आमकां आपले मोगाळ भुरगीं कशीं पळयता. आमकां ताजे आपुरबायेचे भुरग्या भाशेन तो आमकां पळयता. कित्याक? जेजूच्या रोगता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या. भाव भयणीनो, आमी सदांच दीस रात फकत चिंता आमी कितें वायट केलें, कितें म्हणलें, आनी तेंच घेवन आमी बसल्या. आनी देंवचार आमकां ताणयो घालता आनी म्हणटा तुमी वायट मनशां, तुमी अशें केलें तशें केलें. पूण देव जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता आनी जेजून आमकां नवी मनशां केल्यान, नवी रोचना केल्यान आनी आमची सगळीं पातकां घेतल्यान, आतां देव तुका आनी म्हाका भुरग्या भाशेन पळयता आनी सगळीं बेसांवनी बोत्ता. म्हणजे आमी पातकां कोत्तोच कितें जाता? आमी देंवचाराक आमच्या जिवितान आपयता आनी ताका नश्ट करपाक आमी ताका लायसन्स दिता. म्हणजे आमी कितें करपाची गरज? जेन्ना आमी जेजूक भावार दवरला, जेजूच्या उतराचेर भावार दवरला, देव आमकां आपली भुरगीं म्हूण आपणायता
आणि सगळें बरें दिता. पूण जेन्ना आमी पातकां कोत्ता देव आमचेर रागार जायना, देव आमचेर कसलेंच वायट करिना, पूण आमी देंवचाराक लायसन्स दिता आनी देंवचाराक म्हणटा म्हज्या जिवितान सगळें वायट कर. देखून भाव भयणीनो, गरज कितें? आमकां जेजूच्या उतराचेर बाबार दवरपाक, आनी तेच काम पवित्र आत्म्याचें. तो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या पातकां वयर सगळें पोत्तून पोत्तून आमकां विचार दिना. तो फकत आमकां सांगता जेजून तुमच्या पातका पासत सगळें बरें केलें, आपलें रगत व्हांवयलें आनी आतां तुमी बापाची भुरगीं आसात. देखून बाप तुमचो इतलो मोग करता, पातकां पयस करात, देंवचाराक तुमच्या जिवितान आपणाय नाकात आनी ताका पयस दवरात आनी जेजूचें जिवीत, बरें जिवीत आमी आपणावया. देखून भाव भयणीनो, आयच्या शेवटकामान पवित्र आत्म्याचें काम कितें? आमकां फकत तें दाखोवपाक की जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमचो बावाट दवरिना, जेजूचेर आमी बावाट दवरिना, तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो सांगता, भाव भयणीनो म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो म्हणटा. कितें म्हणटा तो म्हणटा तुम्ही तुमचो विचार त्या पातकाचेर जे तुमची तायण्यो येतात, तो देंवचाराच्यो तायण्यो की तुमी पातकी म्हणून, तें तुमच्या मनान दवरनाकात. तुमी फकत इतलेंच दवरा की जेजून आमकां बापाची भुरगीं केल्यान आनी आतां भुरगीं जाल्या म्हणून भुरग्या भाशेन, देवाच्या भुरग्या भाशेन आमी तें पातक पयस करून आनी बरें जिवीत आमी व्हांवंक. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या पवित्र आत्म्या वयर नियाळ कोत्ता, आयच्या शेवटकामानाचेर नियाळ कोत्ता, इतलेंच आमी आमच्या मनान दवरया, देव आमचो इतलो मोग कोत्ता. ताणें आमची सगळीं पातकां गेलीं वेल्यान खुर्साचेर जेजू वरवीं. आमी फकत तें देवाचें उतर मानून ताचेर बावार धरून आमचें जिवीत आमी चलोवया. आयज भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हांव एक बरो दीस आवडटा, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक. आनी हांव खरेंच सजमतां की ह्या दिसांनी तुमी देवाचें उतर शिकतात, वाचतात, नियाळ कोत्तात आनी जेन्ना तुमी तें देवाचें उतर कोत्तात सदांच्या सदां, आतां आमचें जिवीत बदलता, देवाचें जिवीत जाता आनी आमी सगल्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी पावता. तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून हांव फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव तुमचे कडेन उलयतलो. गॉड ब्लेस यू.